गोयचे पर्यटन प्रतिमेचेर परत एक फावट प्रश्नचिन्ह उबे जाल्यात। पोलिसांनी कारवाय केल्या उपरांत लेगीत सोशल मीडियाचेर कांय पेजी सक्रिय आसात हे उजवाडाक आयला। गोवा गर्ल्स नावाचे इंस्टाग्राम पेज सध्या चर्चेत आयला। या पेजीचेर घातिल्ल्या बीच पार्टीचे व्हिडिओ आणि फोटो पळोवन गोयची चुकीची प्रतिमा तयार जाता असो हुस्को निर्माण जाला। हे प्रकरण कितें आणि पोलिसांच्या कारवाये प्रश्न कित्याक उपरासतात पळयात पुराय बातमी। सोबीत दर्यादेगा खातीर नामना मेळिल्ल्या गोंय राज्यात सोशल मीडियाचेर एक नवो तरेचो वाद तकली वयर काडपाक लागला। दर्यादेगेवेल्या पार्ट्यांचे व्हिडिओ आणि बायलांचे फोटो गोवा गर्ल्स ह्या इंस्टाग्राम पेजीचेर व्हड प्रमाणात पळोवपाक मेळटा। या पोस्टांनी गोंयचे चुकीचे चित्रण करता अशी चर्चा सोशल मीडियाचेर जाल्या। हाचे आदी गोंय पुलिसांनी दर्यादेगेर व्हिडिओ काडिल्ल्यांचेर खर कारवाय केल्ली, पूण अश्यो पेजी अजून चालू आशिल्ल्यान पुलिसांच्या अंमलबजावणेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्यात। सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्माचो प्रभाव दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान अशा कंटेंटांतल्यान पर्यटन थळांची वळख आणि प्रतिमा कशी बदलता हाचेर परतून एक फावट चर्चा सुरू आसा। आता ह्या प्रकरणात संबंधित अधिकारी खंयची पावलां उबारतले आणि अशा पेजींचेर आळाबंद हाडटले काय सगळ्यांचेच लक्ष हाजेर आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।